प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाचो 10वा विसवोर वोड 1 ते 7 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी देंवचार काडूंक आनी सगळे जिनसांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 अपोस्तलांची नांवां ही: पयलो सिमांव, पेद्रू म्हणटात तो, आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदावाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्थोलोमेव, तोमास आनी 2 वसूलदार मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव, क्रांतिकार सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. 12 जाणांचें काम. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले: ओन भावार्थ्यांच्या गांवांची वाट धरी नाकात आनी सामारेकारांच्या नगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घरांच्या सांडलेल्या मेंढरां सोडशी वसात आनी वचून सुर्गीचें राज येवचें जालें अशें पुरगूट करात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयचें शिवर्तमान वाचलां आमकां एक कोडीत जाता. जेजू आमकां एक कोडीत करता की जेन्ना तो आपल्या 12 शिसांक वेंचून काडटा तांकां एक काम दिता. ताका काम दिता म्हणजे तो ह्या संवसारान येयल्लो देवाचें काम करपाक. जेजू ह्या संवसारान येयल्लो देवाचें उतर परगट करपाक. जेजू आयल्लो ह्या संवसारान सुर्गीचें राज परगट करपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून शिसांक वेंचून काडलेले आनी तो आतां दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी थंयसर देवाचें उतर परगट करपाक वचपाचो आसलो, तो आतां कितें करता? तो आपलो जो अधिकार आसलो ताचे कडेन, तो अधिकार थोडो अधिकार तो आपल्या शिसांक, ह्या 12 शिसांक दिता आनी वसात म्हणटात. तुमी वसात आनी कोणा कडेन वसात? ओन भावार्थ्यां कडेन वचो नाकात, सामाराकारांच्या लोकां कडेन वचो नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घरांनी वसात, सांडलेल्या मेंढरां सोडशी वसात आनी तांकां देवाचें उतर पेकोवणी दियात. ही बरी खबर येतली म्हणून तांकां ही खबर दियात. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून तांकां सांगलेलें तुमी वसात आनी इस्रायलाच्या सांडलेल्या मेंढऱ्या पासून वसात, सांडलेल्या मेंढऱ्या कडेन वसात, तो कितें म्हणटालो? तो म्हणटालो की तुमी फकत थंयसर पेकोवणी दियात तांकां, म्हज्या नांवान तांकां पेकोवणी दियात. कित्याक थंयसर जेन्ना लोक पळयतलो की मिलाग्री जाता शिसा वरवीं, आतां जेजू थंयसर येवन थंयसर देवाची उतराची परगडणी करपाक सोंपें जातलें जालें. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा? जेन्ना जेजू ह्या शिसांक सांगता, ताका हुकूम दिता, ताका अधिकार दिता, ते वेतात दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी आनी ते देवाची पेकोवणी करतात, देंवचारांक काडटात आनी सगळें सगळें बरें वस्तू करतात. आजून पासून ते देवाचें उतर परगट करपाक कॉमेस करिनात, कित्याक तांचे कडेन पवित्र आत्मो ना. जेजू मेल्या उपरांत, पुनरुज्जीवन जाल्या उपरांत आनी स्वर्गार वेच्या उपरांत तेन्ना पवित्र आत्मो धाडलो आनी तेन्नाच की शीस पवित्र आत्म्या उदेशी आतां देवाचें उतर परगट करपाक लागले. आनी भाव भयणीनो, आयज आमकां एक बरी उतराची सजमणी मेळटा. ही 7वी वडीन जेजू कितें म्हणटा? शिसांक म्हणटा पवित्र आत्म्या येवचे पयलीं आनी वचात म्हणटा आनी सुर्गीचें राज येवचें जालें अशें परगट करात. भाव भयणीनो, तो तांकां सांगिना की तुमी वचत देवाचें उतर परगट करात. तो फकत हेंच सांगात लोकांक की सुर्गीचें राज येवचें जालें अशें परगट करात. आनी तेजे उपरांत तुमी वायटाकारांक बरीं करात, मेल्यांक जिवंत करात, असले असले कामां दिता तो. पूण भाव भयणीनो, हें जें देवाचें उतर परगट करपाचें आसलें की सुर्गीचें राज येयलें म्हणून, ही खबर फकत शीस जेजू मेल्या उपरांत, पवित्र आत्मो आयल्या उपरांत तेन्नाच ते परगट करूंक लागले की सुर्गीचें राज खरेंच आयलां म्हणून ह्या संवसारांत. केन्ना येयलें? जेन्ना जेजू आमचे पासत खुर्सार मेलो. तो आतां आमची सगळीं पातकां घेतलीं, आमचे जे कोश दोग ताणें भोगले
ताणें आमची सगळे जे शिराप आसले, सगळे जे आमचे वायटपण आसलें, सगळे जे आमचे कितें म्हणटात ते आमकां पिडे रोग आसलो, जे दुयेंस आसली, सगळी पिडा जी आसली, ताणें आपली कुडीक घेवन तो आमचे पासत कुर्सार मेलो. आनी आतां ताणें सगळें घडोवन हाडलें. आनी आतां जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ धरता तेन्ना आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आयज भाव भयणीनो, आमी आतां नवो कराराचीं भुरगीं. आमी आतां 2000 वर्सां जावन जेजू स्वर्गार वचो उपरांत आमी आतां हे देवाचें उतर परगट करूंक जाय. केन्ना? जेन्ना आमी जेजूक आमचो स्वामी धनी मानता तेन्ना आमकां पवित्र आत्मा आमचे भितर येता आनी आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता. आनी आतां पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान वचोन हे देवाचें उतर परगट करूंक जाता. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट करता आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवन तांकां जेजूच्या राज्यांत आमंत्रण दिता. कित्याक जेजूचें राज आतां सोगीत आमचे भितर आसा. जेजूचें राज फकत स्वर्गांत ना, आमी स्वर्गार पळयता, आमी वयर पळयता. स्वर्गीचें राज आमचे भितर आसा. जेन्ना आमी जेजूक आमचो स्वामी आनी धनी मानला तेन्ना आमचे भितर आसा, जेजू आमचे भितर आसा. आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान ही बरी खबर जेजूची दुसऱ्यांक दिवंक पावूंक जाता आनी आमी दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान येवकार दिवंक जाता. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचें आमी नियाळ करता, आमी वावरुया ही बरी खबर आमच्या इग्रोज मातयेन, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या फॅमिलीन दिवपाक. आनी आमी दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्या कडेन वचोन ही बरी खबर दिवंक, जे जेजून आमकां हो हुकूम घाला की वसात आनी बरी खबर आख्या संवसारान दियात. हेंच करूंक आमी वावरुया पवित्र आत्म्या उदेशी. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें काम करतले हांव खरेंच ही बरी खबर आमी सगळ्यांक दितले आमी तांकां सगळ्यांक ह्या जेजूच्या राज्यान, ह्या स्वर्गीच्या राज्यान आमंत्रण दिवन तांचे साल्वासांव जातलें, तांचो आत्मो सासणाच्या सासणांक साल्वार जातलो. केन्ना? ही बरी खबर आयकून आनी तांकां आमी जेजूचे फाटलादार करूं. आमी जेन्ना जेजूचे फाटलादार आसा आमी दुसऱ्यांक दुसरे जेजूचे फाटलादार करुया. फकत धर्म करपाक आमी शिकोवपाची गरज ना, आमी तांकां जेजूचे फाटलादार करुया. जेजू बरोबर संबंद जो आमचो आहा, घट संबंद ताच्या उतरां वरवीं, हो संबंद आमी दुसऱ्यांक जेजूच बरोबर करपाक आमी तांकां देवाचें उतर शिकोवया आनी आमी तांकां ह्या जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवया. आयज तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो, आमच्या सर्वंडरा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव